नमस्कार येवकार. गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स. भाऊच्या खासदारकीची 25 वर्सां आड म्हणजे 18 महिने डिबेट जावं दी. काँग्रेस उमेदवार खलप हेड ऑन. आर्जीन गोंया खातीर फाटी सरचे स्ट्रेट फायट जावं दी. विरियाताचो उलो. काणकोणा माश्या कदंबा आनी मोटारीचो एक्सिडेंट. मोटारीचो कंट्रोल गेलो. कदंबाचेर आदळी. कर्नाटकाचो राजेश वेर्णेकार आत्ताच सोंपलो. मोटारींतले 5 जाण क्रिटिकल. पणजे धुल्लाच्या प्रदूषणाचेर नजर दवरूंक दवरिल्ले प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पोल्युशन मॉनिटरिंग गाडयांच्या रिपोर्टांत मॉडरेट प्रदूषण दमेकार दुयेंतीक जाणट्या नेणट्यांक त्रास खासाऱ्यो. स्मार्ट सिटीचें काम करतना सांतिनेज कांपाल ग्राउंडार शिफ्ट केल्लो बोर्ड थंयचे थंयच परत आलयलो. सुवात बदलली. वाळपयच्या नवोदय विद्यालयांत ऍडमिशन प्रक्रियेत घोटाळो. पालक पावले वाळपय उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन फेक डॉक्युमेंट. महाराष्ट्राच्या भुरग्यांक गोंयकार म्हणून दाखयतात आरोप. बीजेपीचे वन डे विथ कॅन्डिडेट मडगांवच्यान सुरू. दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपोचो मडगांवां प्रचार. अति आत्मविश्वास नाका. आमदार दिगंबराच्या कार्यकर्त्यांक शिना. राजकारण्यांक एक्सपोज करता म्हणून बीजेपी सरकाराक तियात्रिस्त नाकात. गोंयकारपण राखूंक तेंको दियात. पयसो नाका. विजय लंडनात गोंयकारां कडेन उलयलो. भाऊच्या खासदारकेची 25 वर्सां आड म्हणजे 18 महिने डिबेट जावं दी. काँग्रेसीचो उत्तर गोंय उमेदवार खलपाची चॅलेंज. खलप आनी दक्षिण गोंय उमेदवार विर्यात हेड ऑन. विर्यात म्हणटा आर्जीन गोंया खातीर फाटी सरचे स्ट्रेट फायट जावं दी. खलप म्हणटा भाऊक स्मृतीभ्रंश. 1999 आपूण मंत्री नाशिल्लोच. बीजेपी घातकी. आपणे वयर काडिल्ली. सुरवातीक 4 आमदार हाडूंक आपलो हात. पण भाऊन कितें केलें पयलीं भाऊ तुम्ही बसल्या त्या सिटाचेर बशिल्ले. भाऊन म्हाका सांगलें आपणे कांय केलें ना. हो आरोप फुटीचो. कोणे कितें म्हणून उत्तरेच्या जनतेन आपल्याक परत परत निवडून दिला. हीच आपली कामाची पावती म्हण. पण आज जेन्ना 25 वर्सां फाटल्यान आमी सगळे हे कारकीर्द पळयतात. स्वता भाऊ ते आपल्या कारकिर्दी पळयता. आज ते ज्या ज्या वाड्यांनी चल्ले, ज्या गांवांनी चल्ले, थंय जे कितें रिएक्शन तांकां मेळटा हे सगळ्याचो सम टोटल जो आसा तो असो आसा. भाऊ इनफ इज इनफ. इनफ इज इनफ. तेन्ना नव्या मनशाक आमी ही एक संदी दिवया. कितें जाल्लें की भाजपा म्हज्याच पाठिंब्यान भाजपा वयर सरताली. म्हज्याच पाठिंब्यान आतां खुद्द भाऊच गेले. भाऊ पयले फावट आमदार जाला. रमाकांत खलप स्टूड विथ हिम. हांवें तेज्यासाठी प्रचार केलो. LK अडवाणी बरोबर हांवें तेज्या मतदारसंघान काम केलां. ते एकल्यासाठी न्ही. भाजपाचे 4 आमदार हांवें निवडून हाडले. हांवें निवडून हाडले अशें म्हणटा हांव. चूक जाली. ओके चूक बरें लोकांनी ठरयला. तोच नियमातलाय म्हणटा तुमी. लावया हय लाय नियम न्ही आतां. आनी हांव म्हणा भाऊ तुजी 25 वर्सांची कारकीर्द आणि म्हजी फक्त 17-18 महिन्याची कारकीर्द. चला डिबेट होऊ द्या. बसूया आम्ही समोरासमोर डिबेट करूया. We were only talking south. Today, since I was also involved in the building up, I can tell you, north we are winning. How much, number one, RG's impact, and how are you seeing the growth of that political party? टिका करना कौतुकही करता. त्यांची मेथोडॉलॉजी त्यांच्या वयानुसार ती किंवा त्यांच्या धडपडीनुसार त्याची वेगवेगळ्या प्रकारे असू येतात. परंतु लोकसभेत वचण्या इतकी ताकद अजूनपर्यंत या पक्षाने निर्माण करून काय फरक पडतो ना आरजीचो. कसलो फरक पडपाचो काही बदल आरजीचो. लोकांक आम्ही विनंती करतात आणि त्या आरजीकय विनंती करतात. किती म्हणून लेट युअर टाइम कम.
कळ्ळें न्ही. आज लोकसभेक तुम्ही गरज नासतना आमची मतां खावन दुसऱ्याक किंवा दुसऱ्यांनी कोणा? BJP चा थंय. हय बीजेपी हय. तांकां तसो फायदो करून दिवपाचे पाप तुमी करूं नाका. ओके कॅप्टन फायनल आरजीचो कांयच फरक पडचो ना बिकॉज साऊथ जे आमी सावथान पळयलां म्हाका दिसता यू विल सी ऑन 4th जून दॅट जो तो एक हें कशें दिसतालें वेव कसो दॅट वील वॅनिश. हय यू आर सो कॉन्फिडंट. येस आरजी जशें आमचे सर रमाकांत कलपान सांगला पळय लोकांकूय खबर आसा लोकसभा नॅशनल पार्टीज आर फायटींग. आरजीक वोट घाल एवरीबडी नोज दे आर नॉट गोइंग टू विन. नोबडी वॉन्ट्स देयर वोट टू गो वेस्ट. सो आय ऑल्सो रिक्वेस्ट आरजी इट इज नॉट लेट. विड्रॉ तुमकां अजून हें आसा कितें पीपल ऑफ गोवा विल रिप्रेझेंट दॅट इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. फॉरगेट बीजेपी काँग्रेस. इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा यू टूक अ बोल्ड स्टेप टू सेव्ह गोवा. काणकोण माश्यां कदंबानी मोटारीचो एक्सिडेंट. कर्नाटकाचो राजेश वेर्णेकार म्हणटा तो आगताक गेलो. मोटारींतले बाकीचे 5 जाण जखमी जाल्यात. तातूंतले 2 जाण गंभीर. तांकां मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेले. कदंबाचो ड्रायव्हर सांगता ते प्रमाण मोटारीचो कंट्रोल वचून ती कदंबाचेर आदळ्ळी. कदंबा जाग्यार उबी आशिल्ली. हांव असयतालो तो ते करवाशान असयतालो. हांवें तो अशें म्हणून हांवें गाडी उबी केली तरी बरो स्पिडीन येयलो. 75-80 सुमार 80 स्पिडीन आलो तो. आयल्टी धपको मारलो. तूं स्टॉप केली गाडी स्टॉप कर रावलो हांव. रॉंग सायडी हाडून मारली. रॉंग सायडीन हाडून मारली. वयर जाल्यार इंजर्ड सगळी. तुम्ही कॉल केले पुलिसांक? पुलिस आमी कॉल केलो ताका. पुलिस हांवें कॉल केलो. तुमची गाडी खंयच्यान येयली? आमी मडगांवच्यान येयल्ले. खंय वचपाची? कारवार वचपाची. पॅसेंजर कितले आशिल्ले गाडयेक? पॅसेंजर सिटींग वचून नासलेली गाडी. पण तुजी इंजर्ड बी कोण आहा पॅसेंजर? ना इंजर्ड कोण ना. माश्यां काणकोण हांगा एक एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंट जो आशिल्लो तो कदंबा बस आनीक गाडी I-10 खारयेच भितर जालो. एक्सिडेंटा भितर एकलो जो राजेश वेर्णेकार आशिल्लो हो जाग्यारच सोंपलो. दुसरी ती त्या गाडयेन अशी म्हायती मेळटा की त्या गाडयेन टोटल 6 जाण आशिल्लीं. 2 जाण बायलां आनी दादले. बाकीच्या सगळ्या काणकोण हॉस्पिटलां हाडलेले पूण सगळीं तितून भितरली 2 जाणां ती सामकी सिरियसली इंजर्ड आसा. बाकीचे आसा ते कोणा पांय मोडलेले आसा तकले मारलेले आसा. ताका लागून सगळ्यांक आसा मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले आसा. पणजे धुल्लाच्या प्रदुशणाचेर नजर दवरूंक म्हूण दवरिल्ले प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पोल्युशन मॉनिटरींग गाडयांचे रिपोर्ट पळयल्यार पणजे खंय मॉडरेट धुल्ल प्रदूषण. दमो आशिल्ल्या काळजाच्या दुयेंतींक प्रदूषणाचो त्रास जावंक शकता. जाणट्या नेणट्यांकय हें प्रदूषण बादपाक शकता. खासा रिपोर्ट. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम सोंपून सोंपना. वेल्यान धुल्ल प्रदूषण. कामाच्या नांवान रस्ते ब्लॉक. कांय पणजेकारांनी हायकोर्ट गाठल्या उपरांत हायकोर्टाच्या जुईजांनी पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचें इन्स्पेक्शन केलें. कोर्टाच्या वर्दी प्रमाण पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जावपी धुल्ल्याचेर नजर दवरूंक गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 2 पोल्युशन मॉनिटरींग गाडयो दवरिल्ल्यो. एक काकुलो मॉला कडेन जाल्यार दुसरी विवांता हॉटेला लागीं. ह्यो दोनूय गाडयो दर 24 वरांनी मंडळाक रिपोर्ट दितात. तांचो 3 दिसाचो रिपोर्ट पळयल्यार पणजे मॉडरेट धुल्ल प्रदूषण म्हूण स्पश्ट. काकुलो मॉला कडेन धुल्लाचें प्रदूषण एका दिसा सॅटिस्फॅक्टरी मेळ्ळा जाल्यार उरिल्ल्या 2 दिसा मॉडरेट. विवांता कडेन मात 3 दीस मॉडरेट. काकुलो मॉला लागचे गाडयेन दिल्लो धुल्ल प्रदूषणाचो रिपोर्ट पळयात. 29, 30 आनी 31 मार्चाचो हो रिपोर्ट. काकुलो मॉला कडेन 29 मार्चाक 91 PM10 धुल्ल प्रदूषण. 100 सकयल मेळप म्हळ्यार सॅटिस्फॅक्टरी. 30 मार्चाक 106 PM10 म्हळ्यार मॉडरेट प्रदूषण. 31 मार्चाक 113 PM10 म्हळ्यार मॉडरेट प्रदूषण. आतां हो विवांता लागसारचो धुल्ल प्रदूषणाचो रिपोर्ट. 3 दीस मॉडरेट धुल्ल प्रदूषण. 29 मार्चाक 103 PM10 म्हळ्यार मॉडरेट. 30 मार्चाक 139 PM10 म्हळ्यार मॉडरेट. 31 मार्चाक 103 PM10 म्हळ्यार मॉडरेट. मॉडरेट धुल्ल प्रदूषण आसल्यार दमो आशिल्ल्यांक तशेंच काळजाचे दुयेंस आशिल्ल्यांक त्रास जावपाक शकता. तशेंच जाणटे आनी नेणट्यांकूय त्रास जावपाक शकता म्हूण रिपोर्टांत नमूद केला. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. स्मार्ट सिटीचें काम करतना सांतिनेचो वड कांपाल ग्रावंडार व्हरून रोयिल्लो. ते सुवातेर ताचें कितें जातलें असो प्रस्न आसतनाच थंयच्यान परत हालोवन ग्रावंडारूच दुसरे कडेन व्हरून रोयलो. वडाचे परवडीचेर खासा रिपोर्ट.
आम्ही सध्या आसा कांपाल ह्या ग्राउंडाचेर आणि तुमकां खबर आसा 2 दिसां पयलीं जे वडाचे झाड आसले सांतिनेज ते थंयच्यान काडलेले आणि पयर ते हांगा हाडून कांपालाच्या ह्या फाटल्यान हांगासर ह्या जाग्यार JCB काम करता थंयसर शिफ्ट केल्ले. काल सांजचे ते लेट पर्यंत हांगासर आशिल्ले. आमी 5 हांगा येवन गेल्ले. ताच्या उपरांत रातचे परत ते हांगासरले जे ऑथॉरिटी आहा तेंच्यांनी काडून ते आतां पळयत जाल्यार सकाळीं हांगासर शिफ्ट केला. सो अशा तरेचे 2दा हे झाड काडले. सो हे जगपा खातीर ते जगतले झाड का असो प्रश्न निर्माण, कारण एकदा झाड काडून दुसऱ्या जाग्यार लायल्या उपरांत ते परत चेंज करपाक नासता. सो अशा तर स्मार्ट सिटीच्या कामात आमी पळयता की मिसमॅनेजमेंट जायत आसता आणि आतां हांगासर आमकां झाड लावपाच्या ह्या प्रकारांत मिसमॅनेजमेंट जाला अशें दिश्टी पडटा, कारण एका जाग्या वयल्यान ते दुसऱ्या जाग्यार परत सकाळीं रातचे 12 शिफ्ट केला अशी आमकां म्हायती मेळटा. सो अशा तरेचे आतां सध्या स्मार्ट सिटीच्या कामात जे मिसमॅनेजमेंट आसा ते हांगासरूय बी आमकां मिसमॅनेजमेंट करता अशें दिश्टी पडटा. प्रुडंटा खातीर कांपालच्यान रुपेश रावत. वाळपयच्या नवोदय विद्यालयांत ॲडमिशनांत घोटाळो, पालकांचो दावो. वाळपय उपजिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावले. ते चवकशी मागतात. ॲडमिशनाचे नेम खोटयाळाक मारल्यात. फेक जल्म दाखले आनी शाळेचे डॉक्युमेंट करून महाराष्ट्राच्या भुरग्यांक गोंयकार म्हणून दाखोवन ॲडमिशनां दिवपाचे प्रकार चल्ल्यात. पालकांचो बोवाळ पडला. हांगा सगळे जमले पळय ते नवोदय विद्यालय वाळपय ह्या JNVT एग्जाम आसता पळय त्या एग्जामीक आन्सर केल्ली आमची भुरगीं तेची पेरंट्स. आतां जालां कितें की हे फावटी फर्स्ट टायम आमकां अशें कळून येयला की नॉर्थ गोवाच्या भायली भुरगीं म्हणजे नॉन नॉर्थ गोवन्स भुरगीं ही भुरगीं हांगासर सिलेक्ट जाल्ली आसा JNVT एग्जामीक आनी तो आमच्या भुरग्यांचेर अन्याय जाल्लो आसा. सो त्या खातीर आमी आयज कलेक्टराक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक गेल्ली की ह्या भुरग्यांची सखोल चवकशी करची आणि जर ते बाबा ते भुरगे नॉन गोवन आसा जाल्यार तेंचे योग्य ती कारवाई करची आणि हो जो प्रोसिजर आता तो ऍडमिशन प्रोसिजर स्टार्ट जाला तो बेगिनातले बेगीन होल्ड करचो. तेंच्यांनी युट्यूबाचेर महाराष्ट्र माझा तेजेर एक तेंच्यांनी लायव्ह व्हिडिओ घातलेलो श्री क्लासीस तळेवाडी आणि तेंचो हेड कोण आहा तेंच्यांनी म्हाका सरळ सांगितले की आमची नवोदयान वाळपय हांगासर इतली भुरगीं सिलेक्शन जाल्या म्हणून. ती भुरगीं जी हांगासर येयली त्याच भुरग्यांचे नांव पळय रिजल्टाचेर गोवा सिलेक्शन 80 भुरग्यां पैकी 25 भुरगीं तेंची आसा पळय तेंची आमी नांवां रिजल्टाचेर नांवां आहा सर तेंची. महाराष्ट्र मालवण सुद्धा ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सेम अशें जाल्ले तेंचो सुद्धा पळय तेंच्यांनी सेम दुसऱ्या डिस्ट्रिक्टांतली भुरगीं त्यांच्या डिस्ट्रिक्टान बसयल्ली तेंच्यांनी असोच आवाज केलो. तेज्या उपरांत त्या भुरग्यांची ऍडमिशन बंद केल्ले आसले. तो सरळ सांगता की आमचो एक मनीस आता वाळपय हा सर हा तो सगळे आपले डुप्लिकेट कार्ड्स इवन रेजिडंट सर्टिफिकेट आणि कितें इवन सगळे पेपर कारवाई कितें आहा ते सराक धरून करता म्हणून प्रिन्सिपलाक सर JNVच्या. इतली आमी पेरंट्सांनी इतली मेहनत घेतलेली सर आमच्या भुरग्यांक गोंयच्या भुरग्यांक ही फॅसिलिटी दिल्ली आहा ती महाराष्ट्राच्या भुरग्यांक कित्याक बेनिफीट घेवचे. आनी इवन पास म्हणून रिजल्ट सुद्धा येयलो आनी मागीर सरान म्हाका सांगलें नवोदयच्या सरान कॉल केल्या उपरांत सांगलें सर म्हाजो रिजल्ट पास येयला आनी आतां फेल कसो ना ते फेल म्हणून सांगलें. मागीर थोडे दिसान आमकां कळ्ळें की कोणी यांच्यांनी सांगलें आमकां की 25 भुरगीं भायली येयल्या म्हणून. सो आमची गोंयांत भुरगीं आसतना भायली कित्याक. हेचेर आमच्या कलेक्टरान डॉक्युमेंट तांकां दिवच्या पयलीं रेसिडेंट ज्या प्रकारचो डॉक्युमेंट दिवच्या पयलीं त्याच प्रमाणे मामलेदारान आनी JNVच्या प्रिन्सिपलान हे सगळे तेंचे चेक करूनच त्या भुरग्यांक 25 भुरग्यांचे इन्क्वायरी करूनच तेंचे फुडें कितें तरी निर्णय घेवचो. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. Healthy heart, healthy life. With 15 ml morning mantra, clears heart blockages, reduces bad cholesterol, maintains ideal weight. Morning mantra, रोज पियो मस्त जियो. राजकारण्यांक एक्सपोज करता म्हणून गोंयच्या BJP सरकाराक तियात्र आनी तियात्रिस्ट आवडनात. गोंयकारपण राखूंक सगळ्यांनी एकठांय रावचें पडटलें. गोवा फॉरवर्डाच्या विजयाचो लंडनांत गेल्ले कडेन गोंयकारांक उलो. गोंयकारपण राखूंक गोवा फॉरवर्डाक तुमचो तेंको जाय, पयसो न्ही. विजयाचो UKंतल्या गोंयकार समुदायाक उलो. आता तियात्र म्हणजे ते आमचे समाजात कितें चुकता ते आमकां एक मिरर कसो दाखयता.
समाज खंय चुकता, सरकार खंय चुकता हो मिरर दाखयता आनी सरकारान ताजेर सुदरावप. बरें जाता तें मेन्शन करपाची गरज ना, पूण वायट जें कितें जाता तें मेन्शन करूंक जाय, तें वायट मागीर आमी करेक्ट करूंक जाय, ही मेसेज आसपाक जाय. पूण आमचो जो सरकार आहा ताका व्हडली तियात्रां बी कोता केला. तियात्राचेर जो टॅक्स घाल्लो तेणी, खेळ तियात्राचेर टॅक्स घाल्लो, तो हांवें असेंब्लीन इश्यू केलो. खेळ तियात्र म्हणजे कितें ल्हान सारकें बारीक, पूण ते खेळ तियात्रांनी बी पॉलिटिशियन जे आसता तांची कादरबाजी जाता आनी ही कादरबाजी तांकां जाल्ली नाका. पूण पॉलिटिशियनांनी गोंयांत नांव पेड्ड्यार केल्लें आहा आनी गोंयकारपण जर राखूंक जाय आनी राखूंक जर आमी सोदतात जाल्यार आमचे भितर एकवट जाय. आनी तुमी जे कोणाक सपोर्ट करता ते लोकूय बी एकवटान तिका काम करूंक जाय. एकमेक सेपरेट करपाक जाय जाल्यार ते तिसरेच मनीस जिखतात आनी तें जावंक जायना. आनी ते तुमी सपोर्ट करूंक जायना. हांव हांगा आयला तुमचे कडेन पयशे मागूंक न्ही, तुमचे कडेन कितें सोदना हांव, आमचे कडेन असले पयशे ना, पूण हाजो अर्थ हांव तुमचे कडच्यान डोनेशन सोदूंक येवंक ना. हांव तुमचे कडच्यान सोदूंक आयला भोग आनी एक एक्सान, एकवट आनी सपोर्ट गोंयकारपण आसपाक जाय. बीजेपीची वन डे विथ कॅन्डिडेट कॅम्पेन मडगांवच्यान सुरू. प्रचाराचो दुसरो रावंड चल्ला. दक्षिण गोंयचे उमेदवार पल्लवीचो मडगांवां प्रचार. बारीक सारीक बसका, जनसंपर्काचेर भर. कार्यकर्त्यांनी अति आत्मविश्वास बाळगुचो न्ही, मडगांवचो आमदार दिगंबराचें शिनाल. वेगवेगळ्या भागांत 15-15, 20-20 मिनटाच्यो ल्हान ल्हान मिटिंग्यो, कॉर्नर मिटींग, व्हडल्यो मिटिंगे कांय दवरना, पूण वील ट्राय टू रीच मॅक्झिमम वोटर्स इन द सिटी ऑफ मारगांव. कित्याक मागीर कितें जाता, मागीर हांवूय बिजी उरतलो. ताका लागून पयलीं हांवें कॉमेर्सच आज केला. वन डे विथ कॅन्डिडेट हो सगळे कन्सेप्ट आयच्यान सुरू जाता गोंयांत. ताची पयली सुरवात मडगांवच्यान केली. सिच्युएशन इज व्हेरी गुड. लोकांचो रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा. पूण आमी ओवर कॉन्फिडंट रावपाक जायना. हें हांव सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांक सांगता. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी ओवर कॉन्फिडंस. थी मतदारसंघाचो आदलो आमदार किरण कांदोळकार कामा धंद्यांत बिजी. सकाळचो सुपरमार्केट, डिलरशिपीचो वेवसाय, सांजे लोकांकडेन गाठी भेटी, ताची घरकान्न झेडपी. थिये सावन 2027चे विधानसभा वेंचणुकेंत उबो रावपाचो कांदोळकाराचो विचार चल्ला. वेंचणुकेचें वारें व्हांवतना आदल्या आमदारां बरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज. थिवेचो आदलो आमदार किरण कांदोळकार सद्याक व्यवसायात बिजी. घरकन्न झडपी आशिल्ल्यान लोकांकडे गाठी भेटी जातात. सद्या कार्य म्हणल्यार जो वेवसाय जो आहा, सुपर मार्केट्स आहा, मागीर 4-5 तरेच्यो म्हजे कडेन एजन्सीज आहा. नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिब्युटर आहा आमी. सो आमी ते डिस्ट्रिब्युटरशीप जी आहा तितून आमचो टायम वयता. बाकीचे सुपर मार्केट्स आहा आमची, तितून आमचो टायम वयता. आनी बाकीचो उरलेलो आहा तो म्हणजे लोक सांजच्या टायमार जो हांव लोकांक लागून उपलब्ध आसता. लोक आपले बारीक मोठे कितें प्रश्न घेवन येता त्या संदर्भान तेंचे फुलफील घरकान झेडपी आसलेल्या कारणान त्या संदर्भान लोक येतात. सो तेंचें कितें जाता ते परी जे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसान कितें कार्य आसलें जाल्यार आमचे कडेन घडटा ते परी आमी फुलफील करतात. 2027 थिवे सावन विधानसभा वेंचणूक लडोवपाचो खंय विचार आसा? विधानसभा इलेक्शन जे आहा 2027 जे जातलें ते हांव थिवी मतदारसंघांतसून कॉन्टेस्ट करतलो अशें म्हणून तमाम म्हाजे जे कार्यकर्ते आहा, फाटले फावटी आमी जे थोड्यो मिस्टेकी केल्यो ह्यो परतून ना रिपीट करता. थिवी मतदारसंघांतसून तेजो सद्या तरी आमी इंडिपेंडंट आहा. इंडिपेंडंट म्हणून थिवी मतदारसंघांतसून इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचें अशी म्हजी आनी सगळ्या आमच्या तमाम कार्यकर्त्यांची इच्छा आसा. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. धारगळचे शांतादुर्गेचो गुलाल उत्सव मोठ्या भक्तिभावान जालो. पयलीं राती नाटक जालें, काय फातोडेर 4 गुलालोत्सव जातालो. आतां देवीचो प्रसाद घेवन दिसाचो करतात. म्हापशेकार खंय दर वर्सा खंयचोय दीस आसलो तरी दुकानां बंद दवरून गुलालोत्सवाक येतातच. देवस्थान समितीचो वांगडी शिवानंद धावजेकार उलयलो. पयलीं शिगमो कसो जाय आमचो, नाटकां जाल्या उपरांत फातोडेर 4 गुलाल जाय. काही काळ गेल्या नंतर मागीर
प्रसाद बी घेवन आमी दिसा देवळ्या करपाचो ठरयलो आनी हो सुरवात जालो. सुरवात असो जालो की न भूतो न भविष्यती म्हणटा असो मोठ्या दणक्यान असो साजरो जालो आनी आजुनूय जाता तो. ही म्हापशेची ग्रामदेवी असल्या कारणान सगळे वेपारी जावं सगळे गांवकार मंडळी म्हणटा ते सगळे हांगा येतात. तो दीस पळयन आयतार येवं शुक्रार येवं बाजाराचो सुद्दां दीस येयलो जाल्यार लोक येतात हांगा. मेन म्हणजे हांगासर 5 दीस शिगमोत्सवाच्या निमतान महाप्रसाद आसता आनी लोक तेजो लाभूय घेतात. आमच्या शांतादुर्गेचो उत्सव जो आसा ताका हेज्या प्रमाणे तिथी प्रमाणे करतात. खूबच दीस जाय असो ना. तेन्ना आयज आमचो गुलालोत्सव आसा तेन्ना 2 रोमटां येतात हांगासर. एक महारुद्र संस्थानचे आनी एक आमचे पेडकर समाजाचे. रोमटाय बरी साजरी जातात. महारुद्र संस्थानचो पयलीं तो आमचो एकनाथ म्हापशेकार तेजो ग्रूप आसलो. मागीर म्हापशेचे आमचो पेडकर समाजाचो श्रीपाद तुकाराम पेडणेकर हेणे साजरो करतात. आतां तेजे चेडे पळयतात. ह्या उत्सवाक आमी ना म्हणल्यार आमची कमिटी जी आसा ती उत्सव बरो मोठ्या प्रमाणे साजरो करतात. फोंडेचो फामाद शिशिरोत्सव मोठी उमेद आनी उत्साहान जालो. शिशिरोत्सवाची समाप्ती वीरभद्रान जाली. फोंडे वेल्या बाजारांत विठोबाच्या देवळा कडेन वीरभद्र पळोवंक मोठी गर्दी जाता. दिवचलय वीरभद्र जालो. बुलेटीन सोंपतना वीरभद्राची खिणचित्रां. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲप. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.